म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमची भाव भयणां म्हातारे पिरायेल पावली म्हणटोत काजार जालेली, ताचो घरकार मेलो, घरकान्न मेली जाल्यार ती एकसुरी आसतात. भुरगीं बाळां आसलेलीं पूण सगळीं आपल्या कामाक वावराक आपलो कुटुंब नेटोवंक परदेसान वो दुसरेशी आसतात आनी एकसुरी आसतात. दुसरी जी काजार जावंक ना आनी पिराय जाली म्हणटोत ती एकसुरी आसतात. आमी केन्नाय सगळीं जाणां आसात आमची आनी दुयेंत जालीं जाल्यार हॉस्पिटलान आसता आनी तेन्ना आमी एकसुरी आसता. शेवटी म्हणजे सगळींच जाणां आमी सगळींच पर्यंत आसतना आमी एकसुरी कशी जियेता. पूण आमी हें जाणून जावंक जाय, कित्याक आमी केन्नाच एकसुरी ना. आमी तर बावतिजम घेतला जाल्यार आमी एकसुरी जियेना. आमी सगळीं जाणां जेजूचे कुडींत जियेता, ताचे सरशी आमी आसा. ही नवी रचना देवान घडोवन हाडलेली आसा. तर हें आमी मनांत दवरया, आमी सगळीं जाणां जेजू सोबे आसा आनी जेजू बापाक आनी पवित्र आत्म्याक एकवटून आसा. तर जितली आमी जेजूच्या नांवान पर्यंत रावत तर हें जाणा जावया की पवित्र आत्मो आनी बाप आमचे सोबे आसा. हाका लागून हांव कितें म्हणटा, आमी केन्नाच एकसुरी ना आनी असल्या भावार्थान तर आमचें जिवीत सारीत आमी केन्नाच निराशी आसचे ना, केन्नाच भिवची ना, कित्याक आमी एकसुरी ना. देव आमचे सोबे आसा आनी देव तर आमचे सोबे आसा. आमकां कसली भिरांत. ही भिरांत कित्याक लागून येता? जेन्ना आमी आपलेपणान जियेता तेन्ना आमी सगळोच भियेता. आमचे लागीं कांयच करूंक जाता पर्यंत ती वस्तू आमचे लागीं जायना, कित्याक आमी भिरांतीन जियेता. आमचो आत्मविश्वास ना, कॉन्फिडन्स ना. ताका लागून देवा सोबे आमी कॉन्फिडन्स घेवया, आमचें जिवीत देवा सारकें आमी जिवोया. ताणें आमकां सगळें सांगलां. आयज पळयात तो आमकां सांगता तुमच्यान सगळें समजोंक जायना पूण हांव तुमकां शारुती धाडटलो, तो तुमकां सगळें शिकयतलो, तो म्हजे कडून घेतलो आनी म्हजे कडून घेता जाल्यार बापाय कडून, कित्याक हांव आनी बाप एक आसा. तर हे भाशेन ताणें आमकां सगळें सांगलां म्हणटोच आमी कशे भाशेन जिवोया भयणीनो आनी भावनो. तुमकां हांवें सदांच सांगलां, कित्याक हांवें इतलो नियाळ करून म्हाका शेवटी हेंच ताणें म्हाका स्पश्ट दाखयलां. सुरवातेक सावनूच दाखयलें म्हाका की हांव तो ताचे सोबे रिगून रावत आनी तो म्हजे सोबे सदांच रिगून रावता जाल्यार बाकीच्यांनी आमकां कांयच पडोंक ना. आमी ताच्या नांवांत रावंक जाय. हांव तुमकां सकाळचें देवर आसता पळय तेन्ना 5 ते 5:30 पर्यंत तुमकां हे 5 मुद्दे 6 मुद्दे हांव तुमचे मदें घडोवन हाडटा, कित्याक तें ताणेंच घडोवन हाडलां. तो सांगता रिगून रावात म्हजे सोबे आनी आमी ताचे सोबे रिगून रावया. पूण हे रिगून रावतना आमच्या आपलेपणांतली आमी भायर सरोंक जाय. तर जो हांव बावतिसांत कितें म्हणलें, हांव उणोच जायत वचोंक जाय, तो म्हजे सोबे वाडत वचोंक जाय. हो दुसरो पावंडो ताच्या संबंदान. तिसरो आनिकूय खोलावन, कित्याक तो तर वाडत गेलो जाल्यार हांव कोण तर? हांव ताचे कुडींतलो सांदो आनी सांदो जाल्यार कशे भाशेन आमी जिवंक जाय सायबीण मायन आमकां दाखयलां. हांव चाकर, जावं म्हजे सोबे तुज्या उतरा प्रमाणे तूं म्हाका घडोवन हाड. आमी कितें करता, आमी आमकांच घडोवन हाडटा. पूण हे बापाची येवजणे प्रमाणे ना, कित्याक आमकां जिवीत आमचें जेजू सोबे उपजवता, ताचे सोबे आमी घडोवन येता, ताचे सोबे आमी एक खेरीतपण आमचें जियेता. हाका लागून ताचे सोबेन जिवंक लागलीं की ना मागीर आमकां सगळें बरेंपण फावो जाता. तो चवथो पावंडो पावलो भाशेन हांव न्हय, क्रिस्त म्हजे सोबेन जियेता. तर प्रत्येक सुस्कार हांव सोडटाना हांव म्हाका मरता आनी सुस्कार घेतना जेजू सोबे पुर्न जिवन जाता. पूण हें आतां कितें जालें, भायर सावन आतां आमी ताचे सोबे भितरल्यान जिवंक लागता.
आनी तो बापा सगळें एकवटून आसलेलो म्हणून पावलो आमकां कितें म्हणटा, बापा म्हणून सुस्कार भायर सोडया, आब्बा म्हणून सुस्कार भितर घेवन जशे भाशेन जेजू बापाक एकवटून आसलेलो ते भाशेन आमी ताच्या एकवटान भाग घेवया. हें आतां भायल्यान न्हय, हें भितरल्यान जेजूच्या आमी जियेता. आनी जेजू सदांच पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान जें म्हणटालो करतालो तें सगळें करतालो ते भाशेन, कित्याक पवित्र आत्मो बापासूनय उपजवता. तो तें सगळें मागणें तो भितरल्यान उचारता ते आमी पत्करता आनी आमी आतव्या भासांनी ताचे सगळें रावन उलयता, कित्याक आमची चिंतना भावना तोच जाणो. ताका ती एकवटोन आमी बाबाक ही परी मागणी करता. शेकी आमी न्हय, जेजूच आमचें सगळें जियेता. तो जे म्हणून जेजून बरोन येवची, जू म्हणून सुस्कार भायर सोडचो आनी हे परी ताच्या नांवांत आमचें जिवीत आमी जिवन जेजू सारकें अदीक आनी अदीक जावन आमी ह्या संवसारांत तो आमचें सगळें वावुरता, बापाक महिमा हाडटा, दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करता. आनी ताणें आमकां कितें म्हणलां, जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करा. हांवें केला तसो करात. तोच आमचें सगळें करतात. ताका लागून हो वेळ आतां आमी जेजू बरोबर सारलेलो आसा. एकूच मिनट आमच्या हात अशें उमटीन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना ही खोलाय आमचें सगळें येतली आनी ही खोलायंतल्यान आमचें जिवीत ताका भेटोवया प्रत्येक सुस्कारांत. आनी हे भाशेन कोत्ता म्हणटच तो बाकीचें सगळें घडून हाडटलो. कितें घडून हाडटा तें आमी आतां जाणो. आमच्यान तें घडून हाडूंक जायना, फकत ताका आमच्यान समोर पळोवंक जाता. तो बाकीचें सगळें करतलो. सांती नासान आमकां हें दाखयलेलें आसा. आनी हाका लागून एक सांत फ्रांसीस शावेर घडोवन आयलो. तो आपल्या पासत न्हय, जेजू सगळें जियेतालो आनी जेजून ताजें सगळो हो कार्य केलेलो आसा आनी आजून पर्यंत करीत आसा. हेच परी आमचें जिवीत घडोवन येवं दी आनी आतां आमचें जिवीत सगळेंच बापाक भेटोया.